नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या पोंगल अनुष्ठान कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतलो वांटो. सैमाचें जतन करपाचें केलें आवाहन. देशा प्रमाण गोंयांक लेगीत 2026 मेरेन ड्रग्स मुक्त करपाची दवरल्या मोख मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली माहिती. युटिलिटी सर्व्हिसी खातीर रस्तो खणपाच्या प्रकरणात हाडटलें नियंत्रण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांची विधानसभेत जाप. मडगांवच्या रवींद्र भवनात तिसऱ्या बुलबुल बाल चित्रपट महोत्सवाचे भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी जाले. उक्तावण दबाजांत भुरग्यांनी सादर केली रंगरंगयाळी कार्यावळ. आणि खेळांत क्रिकेट भारत न्यूझीलंड मजगती मर्यादीत षटकाच्या 3 खेळां माळेंतलो दुसरो सामनो राजकोटात सुरू. भारतीय पंगडान न्यूझीलंडा मुखार 285 धांवड्यांची दवरल्या मोख. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत आयोजीत पारंपारीक पोंगल अनुष्ठान कार्यावळीत वांटो घेतलो. केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन हे लेगीत ह्या वेळार हजर आशिल्ले. तांचे हस्तुकी खासा यादस्ती घेवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भोवमानीत केले. पोंगल ही परब सूख आनी शेती हाचे कडेन जोडिल्ली आशिल्ल्यान संवसारभर ह्या परबेक खासा म्हत्व आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत म्हळें. सैमा विशींची कृतज्ञता फक्त उतरां मेरेन रावंक फावना जाल्यार तो एक जिणेचो भाग जावंक जाय अशी आस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उक्तायली. पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है. इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है. साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है. देशसेवा करपी सैनीक निवृत्त जाले तरी लेगीत तांच्या मनांतली देशसेवेची भावना मात्तूय उणी जायना अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळें. नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या 10व्या सशस्त्र सेना माजी सैनीक दिसाच्या कार्यावळीत तांणी देशसेवे खातीर वावर केल्ल्या आदल्या सैनिकांच्या योगदानाची तोखणाय केली. सैनिकांक मेळपी शिस्तप्रिय आनी समर्पीत प्रशिक्षण राष्ट्र निर्मितीच्या दरेक वाठारांत योगदान दिवपा खातीर सक्षम करता अशें मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार म्हळें. भारतीय लश्कराचे पयले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा हांच्या यादे खातीर दर वर्सा 14 जानेवारी हो दीस सशस्त्र सेना माजी सैनीक दीस म्हूण पाळटात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लेगीत आदल्या सैनिकांच्या धाडसाचे आनी देशा खातीर दिल्ल्या योगदानाची तांणी तोखणाय केली. नवी दिल्लीत आयज सावन राष्ट्रकुल अध्यक्ष आनी पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या 28व्या शिखर बसकेक सुरवात जाता. 3 दीस चलपी ह्या परिशदेक 60 परस चड राष्ट्रकुल देश आनी नेम स्वायत्त संसदेचे अध्यक्ष आनी पिठासीन अधिकारी वांटेकार जातात. संसदीय लोकशायेच्या वेगवेगळ्या स्वरुपाचें ज्ञान आनी ताचें आकलन जाणून घेवचें, संसदीय संस्थांच्या उदरगतीक नेट दिवप हो ह्या परिशदेचो मुखेल हेत आसा. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हे ह्या परिशदेची यजमानकी चलयतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां संविधान सदनात ह्या परिशदेचें औपचारीक उक्तावण करतले. जम्मू काश्मीरातल्या राजौरी जिल्ह्यात काल सांजे नियंत्रण रेषा हुपून भारतीय हद्दीत घुशिल्ल्या कांय दुबावीत पाकिस्तानी द्रोणाक सकयल उडोवपाक भारतीय जवानांक यश आयलें. ह्या घटने उपरांत शीम वाठारांत सुरक्षा वेवस्था अदीक घटमूट केल्या. फाटल्या 3 दिसांत जम्मू सॅक्टरांतल्या शीम वाठारांत पाकिस्तानी ड्रोन दिश्टी पडल्या उपरांत भारतीय लश्करान पाकिस्तानी लश्करी कारवाय महासंचालका कडेन कागाळ दाखल केली. शीम वाठारांतली सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नदरेन गंभीर मुद्दो आशिल्ल्यान भारतीय लश्करान खर उपाय येवजिल्यात. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसर.
बॉलीवुड टॉकीज में आपको मिलेगा कॉमेडी का तड़का, सुक्खी फ्रॉम जसबीर केबल। प्रिंसिपल है या शूटर? ये बॉम्ब स्क्वाड का सूट है या भट्टी? हमने जो प्लान बनाया था उसमें हम सब की फतेह हुई। तेनू मैं लव करदा। देखिए तुषार कपूर, विनय पाठक, रणवीर शौरी, रवि किशन और अन्य कलाकारों से सजी फिल्म बजाते रहो। मेरा स्प्रिंग ऑपरेशन करता है, अपने को बड़ा हीरो समझता है तू। तेरे गोली नहीं मार रहे ना, इसको ही समझ ले गारंटी। माता नहीं तेरा बाप बोल रही हूँ। अभी तो हमने सिर्फ 3 करोड़ इकट्ठे किए हैं, 12 करोड़ और इकट्ठे करने। जसवीर पवेजा आप ही हैं? तुम लोगों के पे है मेरे एम्प्लॉय पवेजा और सायरा ने ठगे हैं जी। तुझे कुछ गलत नहीं किया। ना तो खोया हुआ सम्मान वापस लेके ही रवांगे। मैं नागिन 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 नागिन। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म बजाते रहो 15 जनवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। उसकी मौत हो गई है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं उसके। कुछ शेर खूंखार हो जाते हैं और लेकिन वो हम सबको मार डालेगी। तुम्हें कैसे पता कि वो शेरनी ही है? क्योंकि लड़कियां ही कातिलाना होती हैं। दिसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हांणी 2026 मेरेन ड्रग्स मुक्त भारत करपाची मोख दवरल्या आनी गोंय सरकार ते नदरेन वावुरता अशें स्पश्ट उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिलें। घोळी वखदां वेव्हारांत आस्पावीत आशिल्ल्या 12 जाणांक पुलिसांच्या घोळी वखदां विरोधी पंगडान अटक केल्या अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली। हॉर्डोनेचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी विचारिल्ल्या एका जोड प्रस्नाक मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली। विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी लेगीत ह्या विशयाचेर कांय प्रस्न उपस्थित केल्या उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी ताका जाप दिली। सर पयली गजाल जी आसा पळय न्ही, आमी थ्रू आवर एंटी नार्कोटिक सेल डिपार्टमेंट आमी अवेरनेस कॅम्पेन हाजी खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी सुरू केल्या। फ्रॉम द स्कूल टू द कॉलेजीस आमचे एंटी नार्कोटिक सेल डिपार्टमेंट इज डुईंग द अवेरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात करता। दुसरें इन द गोवन ओन वीच इज अंडर आवर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमी काउन्सिलर अपॉइंट करपाचे केसीस स्कूल इवन दो नाव वी आर अपॉइंटिंग द काउन्सिलर इन कॉलेजीस। The BITS Pilani, which is not coming directly under the government of Goa, it is a transit campus of the BITS Pilani. But still, after the last 5 cases, we have given the strict instructions. Henceforth, अशा पद्धतीचे केसेस जावपाक जायना। तुम्ही बी अशा पद्धतीचे काउन्सिलर्स ते अपॉइंट करा। Regarding this mental health policy, our GED means Goa Education Council जे आसा पळय ही पॉलिसी स्टडी करता आणि काउन्सिलरांक टायम टू टायम ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे करता। तांचो एक्सपर्ट जो आसा पळय फॉर द काउन्सिलिंग करपाक। स्पीकर सर आमी काउन्सिलरांचे जर रिपोर्ट घेत जाल्यार अशा पद्धतीच्यो डिफरंट केसीस दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स बट दे आर एक्सप्रेसिंग विथ द काउन्सिलर्स। त्यो केसीस घेवन स्टडी करपाचें काम हे आमच्या काउन्सिलरांनी स्टडी केला। हांव तर हे म्हणपाक शकतलो की आमचें काउन्सिलिंग इतकें खूब मोठ्या प्रमाणात आसल्या कारणान अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स हे कमी जाता। गोंय पुलिसांनी 86% गुन्यांवाचो तपास लायला आनी देशांत हे प्रमाण हेर राज्यां परस चड आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें। गोंया भायल्यान येवपी लोक कांय कामा निमतान येतात आनी गुन्यांव करतात। ही गजाल कांय प्रमाणात खरी आसली तरी पुलीस यंत्रणेन CCTV कॅमेरे लावन गुन्यांवाचें प्रमाण उणें जावपाचे नदरेन पावलां उबारल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। Crime detection rate जर पळयत आमचो जाल्यार which is more than 86% is the highest in the country आयजूय सांगता आमी। स्पीकर सर हाज्या खातीर आमी नो डावट इट इज द प्रिव्हेंटिव्ह पुलिसिंग आसात 102 नंबर हाजो म्हणजे कॉल केल्या उपरांत वॉट एवर द पुलीस सपोर्ट इज रिक्वायर्ड व विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम म्हणजे 5 मिनटाच्या भितर थंय पावपा। आतां 8 मिनटां आसा, 5 मिनटाच्या भितर ताका पुलीस सपोर्ट दिवपाचें काम म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट करता। आणि ताका लागूनच म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड वॉट एवर द ह्युमन रिसोर्स रिक्वायर्ड तांकां जाय तो म्हणजे तांकां व्हेकल्स आसतले बाकीचे सगळे आणि पुलीस मोठ्या प्रमाणात हे दिवपाचें काम सातत्यात करता। स्पीकर सर गोंयांत ज्या पद्धतीची डेव्हलपमेंट जाता हांवें पयरूय सांगलां की मायग्रन्सी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक बिझनेसाच्या खातीरूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटात म्हणजे लेबर कॅटेगरी आणि बाकीचे हे बी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक येता। स्पीकर सर आमी त्या खातीर टॅनंट व्हेरिफिकेशन जे आहा पळय न्हू हे खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक लागला। पयरचो 31 डिसेंबरा दिसाचो मर्डर हे जर पळयत
जाल्यार तेजो कोण तरी म्हणजे ताका कॅरटेकर जर रावल्लो पयलीं तो कॅरटेकर हार्डली कितें तरी आपल्याक तेणी 10-15 रुपया चड दिवना म्हणून तो तेजो खून करता. मये मतदारसंघात वाळवंटी आणि दिवचल न्हंयच्या पात्रातलो गाळ उपसुपाचें काम बेगीनूच हातान घेतलें. ह्या मतदारसंघात 113 उदरगतीची कामां मंजूर केल्यात. तातूंतली 80% कामां पुराय जाल्यात अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आयज विधानसभेत दिली. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना मये पिळगांव वाठारांत शेती खातीर उदकाची पुरवण करपाक सरकार प्रयत्न करता अशें तांणी स्पश्ट केलें. WRD ह्या डिपार्टमेंटाचे आमच्या मराठीन किंवा कोंकणीन म्हणटात जलसिंचन. ताजे मेन पयली टार्गेट जो आसा जर जाय जाल्यार तें जलसिंचन म्हणजे शेतकऱ्यांक उदक दिवपा संबंधी बागायती उदक दिवपा संबंधी. आमी नंतर मागीर रॉ वॉटर जें आसा पळय न्ही त्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचेर ताका एडिशन केल्लें आसा आनी त्यामुळे एकंदरीत संपूर्ण गोंया खातीर रॉ वॉटर जें जाय इरिगेशना खातीर पिवपा खातीर आनी इंडस्ट्री खातीर ही दिवपाची ताकद जी आसा पळय न्ही ती डब्ल्यू डिपार्टमेंटान वाडिल्ली आसा. आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें तुमचो मये गांव जो आसा पळय न्ही मतदारसंघ जशें म्हजें शेरडे गांव आसा तशें आनी बरीच गांवां तशीं एग्रीकल्चर बेस्ड आसात. म्हणजे थंय जे लोक रावतात 5,000 किंवा 6,000 किंवा 7,000 8,000 कुटुंबां हातूंतली जवळ जवळ 30 ते 40% कुटुंबां जी आसात ही एग्रीकल्चर बेस्ड आसात. आनी त्यामुळे तुमी तयारी करची की तुमच्या मये गांवांत विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेव्हेन्यू विलेज की कितले मोठ्या प्रमाणात शेतकरी मुखार सरतले शेत रोवपा संबंधी. थंय खूब मोठ्या प्रमाणात उदक जें आसा पळय तें आमी दिवंक शकतले. गोंयांत पणजे पर्वरी मुरगांव बांबोळे ह्या सारकेल्या शारी वाठारांतल्या हवेच्या गुणवत्तेचें प्रमाण उणें जालां. हे खातीर सरकारान योग्य ते उपाय करूंक जाय असो मुद्दो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी आयज विधानसभेत शुन्य वरांत उपस्थित केलो. ताका मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जाप दिली. Because of fear and anxiety due to air quality index in major towns, namely Panji, Porvorim, Murmugaon, Bambolim, reporting unhealthy levels in the first week of January 2026. The levels of AQI were in the range of 163 to 178 in these 4 towns. Though the trend in the current week shows improvement, the AQI levels still continue to be poor or moderate as the index is in the range of 100 and above. This has put the people to health risks like respiratory, heart disease and premature deaths. The rising pollution levels have led a public perception of unchecked urbanization, traffic congestion, construction activity and pollution intensive projects. These are pushing Goa towards conditions similar to highly polluted cities. This raised concerns that the environmental mistakes witnessed elsewhere are now being repeated in Goa and there is no adequate safeguards to prevent this action. This is not panic, this is an early warning. Goa has traditionally enjoyed clean air, especially after the monsoon. Because sir, हांव कन्सर्न डिपार्टमेंटा कोऑर्डिनेशनाच्या भितर एक गायडलायन ठरोवपाक लायता की फायर PWD बिल्डिंग्स आनी रोड्स हे सगळ्यांचे मेळून जर एक SOP ठरोवपाक लायता. राज्यातले रस्ते वेगवेगळ्या कारणां खातीर खणून परतून नादुरुस्त जातात. ताका आळो बसचो हे खातीर संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केल्या अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. उदका पुरवण वाहिनी, मलनिस्सरण वाहिनी, केबल, वीज वाहिन्यो ह्या सारकेल्या युटिलिटी सर्व्हिसी खातीर रस्तो परतून खणून उडयतात. ताचेर कितें उपाय करतले असो प्रश्न आमदार कृष्णा साळकर हांणी आयज प्रश्न वरांत उपस्थित केल्लो. ताका भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी जाप दिली. ज्या जाग्यार मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येता थंय नवो रस्तो आसत जाल्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड 3 वर्सां आसता. डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड नासत जाल्यार डिपार्टमेंट गिव्स परमिशन. डिफेक्ट लायबिलिटी नासत देन देर इज ए प्रॉब्लेम, देन वी डोंट गिव हिम परमिशन. बिकॉज तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपूण डिफेक्ट लायबिलिटी तुम्ही रोड डॅमेज केला आपूण कांय करना. ताचे मुखार वचून वी हॅव डिसायडेड दॅट शॅल बी ए कोऑर्डिनेटिंग कमिटी headed by Principal Chief Engineer of PWD and which will consist of Chief Engineer of Electricity, MD of Sewerage Corporation, Chief Engineer of Water Supply Department and concerned OFC cable जो company घालता तांचे representative. These committees shall meet very often, once at least in a month, and review the situation. And all the utilities, already we have written letters to all the utilities asking them to submit their plans
खंय खंय तांच्या युटिलिटीज येवपाचे आसा, खंय खंय तांकां रोड फोडपाक जाय, कितले दीस लागतले, हे सगळें तांकां प्लॅन दी म्हणून सांगलें. एक एश्युरन्स हांव दितां की हाजे मुखार कितें रॅकलेस कोणीय करपाक सोदता तें रॅकलेस हाजे मुखार जावपाचें ना. हे म्हजें क्लियर कट एश्युरन्स टू दीस हाऊस. वीज गिरायकांक स्मार्ट मिटर कार्यान्वीत केले उपरांत विजेच्या पुरवणेत खंड पडटा तो उणो जातलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. विधानसभा संकुलांत खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. नवे मिटर बसोवपा खातीर लोकांक अदीक खर्च करचो पडचो ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. त्याची गरज आसा तातूंत फॅक्टर्स जे आसा तुमी एक दीस म्हजे कडेन पत्रकार सगळे या आमची असेंब्ली सोंपल्या नंतर हांव तातूंत बेनिफिट्स कितें आसा त्यो पळया आनी बेनिफिट्स ज्यो जर चड आसा जाल्यार त्यो कंज्युमराक सरकाराक जो काम करता आनी सरकाराक जर रेव्हेन्यू मेळपाक जाय जाल्यार चडे पयशे बोल्सांतले सकाळची सुद्दां बरोबर आसा. हांवें पळयलां आनी हांवें स्वता फोन केला. ताका योग्य हे स्मार्ट मिटर जाले नंतर आमकां सगळ्यो गोश्टी बसून कळटल्यो. ज्या कडेन लायटी गेल्या इमिजिएट स्मार्ट मिटराचेर त्या फिडराक ह्या हातूंत लायट आमच्या ट्रान्सफॉर्मराचेर लायट ना म्हणून आतां कितें जाता सबंद फिडरान जरी लायट गेली 16-17 ट्रान्सफॉर्मर आमकां कळना. आमकां कोणी तरी कंप्लेन करची पडटा. आज स्मार्ट मिटर बसयले नंतर ह्यो खंय लायटी पेट्टा खंय लायटी गेल्या हें सगळें आमकां. आज स्मार्ट मिटराची गरज आसा. जेन्ना तुमच्या घरांत एक लायट गेली जाल्यार इमिजिएट आमकां कळटली. आज तुमकां डिविजना किंवा सब डिविजना फोन करचो पडटा, ज्युनियर इंजिनियराक फोन करचो पडटा. तें आमकां करचें पडटा जेन्ना एक म्हणजे तुमच्या घरांत लायट गेले बरोबर पयलीं आमकां कळटलें आनी ताजे वयल्यान आमचे जे मनीस आसा ते तुमचे लायट एवरीथींग वील गो थ्रू बिल्स. No extra cost. Consumer bear करतले. No burden will be put on consumer. राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज म्हापशा पत्रकार परिशद घेवन पयलींची मनरेगा आनी आत्ताची GMG ही येवजण उदरगती खातीर आनी रोजगारा खातीर लाभदायक आसा अशें स्पश्ट केलें. मनरेगा येवजणेंत जो उणाव आशिल्लो तो G-रामजी ह्या येवजणेंतल्यान पयस केला आनी सरळ आनी सोपी येवजण कार्यान्वीत जाल्या अशें तानावडे हांणी सांगलें. गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीवन मिशन ग्रामीण 2025 म्हणजे जेका आमी VV विकसीत भारत गॅरंटी जी रामजी मिशन अशा पद्धतीची स्कीम आसा. आनी त्यामुळे ती स्कीम हाडल्या कारणान हांव आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी आमचे कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहानजी हांचे अभिनंदन करता. आनी एक बऱ्या तरेची स्कीम तेंच्यांनी ह्या देशांतल्या गरीब लोकांक लागून हाडिल्ली आसा आनी जाचो फायदो गरीब मनशाक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक लागून जातलो. आनी म्हणून ही स्कीम आसा. ह्या स्किमी भितर गरीबांतले गरीब BPL होल्डरच्या सकयल अशे जे लोक कांय आसात तांकां वर्सांतल्यान एक किमान कमीत कमी असो एम्प्लॉयमेंट मेळूंक जाय आनी म्हणून ही स्कीम आसा. ह्या स्किमीक VV 2047 विकसीत भारत जे आमचें स्वप्न आसा की विकसीत भारत 2047 भारत देश जगातली नंबर 1 ताकद जावंक जाय आनी त्या दृश्टीन एक नवें पाऊल जेणे करून गांव सुदारपाक जाय आनी त्यामुळे त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान एक नवीन एक विजन जें आसा गांवाचें हें विजन त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान लोकां समोर हाडपाक लागून ही स्कीम हाडिल्ली आसा. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. मैंने कहा ना मैं युद्ध करूंगा तो केवल राम के साथ. कहाँ छिपा रखा है उसे. बहुत हुआ नीच राक्षस. ये कहकर तूने अपनी मृत्यु को इस क्षण आमंत्रित किया है. देख कैसे मृत्यु देता हूं मैं तुझे आज. ये विष उगलता हुआ घोर अष्ट तुम्हारे और इस मायावी वानर के प्राण हर लेगा. काकभुषुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे DD नेशनल पर. एक-एक करके हमारे बच्चे गायब होते जा रहे हैं. जंगल जंगल तुम सबके बच्चे जंगल में हैं. धुन सवार चले जा रहे हैं सबके सब. जंगल बचा लो उन्हें. उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं.
सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत तुमके येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। माहिती आणि प्रसिद्धी संचालनालयाच्या वतीन आयोजित केल्ल्या तिसऱ्या बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण मडगावच्या रवींद्र भवनात काल जालें। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकर, मडगावचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, चित्रपट दिग्दर्शक नागराज मंजुळे, अभिनेते आनंद इंगळे, महोत्सवाचे संचालक विपिन खेडेकर आणि सिद्धेश नाईक तशेंच हेर मानेस्ते ह्या वेळार हजर आशिल्ले। उक्तावण सुवाळ्यांत मनरिजवण कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। नागराज मंजुळे हांचो मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार भोवमान केलो। जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे। महोत्सवात दरेकांक संदेश दिवपी तशेंच भुरग्यांचेर बरे संस्कार जावपी चित्रपट प्रदर्शीत जावप गरजेचें आसा अशें मत मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार उक्तायलें। एक संकल्पना घेवन बिपिन आनी सिद्धेश म्हज्या म्हऱ्या आनी दामू म्हऱ्या आयिल्ले की एक भुरग्यां खातीर कितें तरी करया आणि तीच संकल्पना घेऊन आम्ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता मेरेन गेले। ताणें विदाउट एनी रिजर्वेशन ताणें सांगलें करया, मोठ्या प्रमाणाचेर करया। आमी ताका एकच कंडिशन घालें की हो फेस्टिवल हो दक्षिण गोंयांत मडगांवच्या रवींद्र भवनात जावपाक जाय, हे पयलें कंडिशन। नाल्यार सगळे नॉर्थात जाता। सेरेंडिपिटी फेस्टिवल इन नॉर्थ, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इन नॉर्थ। So we said that this festival will remain as this only for South Goa in Margaon, and he agreed. आणि पहिल्याच फेस्टिवलाक इतलो क्राउड जालो। म्हाका याद जाता अजून मुख्यमंत्र्यान हांगा साकून विचारलें फुडल्या वर्सा करपाचो काय ना काय म्हणून, आणि तुम्ही सगळ्यांनी कितें सांगलें? भुरग्यांनी एक मुखान आवाज दिलो करपाचोच म्हणून, आणि तातूंतल्यान हो फेस्टिवल हॅज बिकम ए परमनंट फेस्टिवल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। चित्रपट हो एक उद्देग आसा, तातूंत खूब लोकांक रोजगार मेळटा अशें भाजप गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी सांगलें। चित्रपट महोत्सवांतल्यानच भावी फिल्म मेकर्स घडतात, हे खातीर हो महोत्सव खूब म्हत्वाचो आसा अशें प्रतिपादन तांणी ह्या वेळार केलें। टॅगलायन एक आसता खंयच्या हाची, आनी हाजी जर टॅगलायन जर कितें जर दवरली जाल्यार एक वर्ड म्हणिल्लो फ्युएलिंग द फ्युचर। आमी भुरग्यांच्या फ्युचराक लागून फ्युएलिंग करतात। भुरग्यांक आमी स्कुलान आमी म्हणटाना कितें म्हणटात, घरा कडेन भुरगीं स्कुलान शिकतलीं आनी स्कुलान तांकां कितें दिसता की तांकां आवय बापूय शिकयता, पण आयज शिकोवपाचें तंत्र बदलना। आयज शिक्षण हें फिल्मांतल्यान बी मेळटा, आनी सिनेमा हो एक प्लॅटफॉर्म जावन आसा। त्या प्लॅटफॉर्माच्या आदाराचेर बरें कितें आसा तेंय आमी घेवपाक शकता, आनी वायट कितें आसा तेंय आमी समजपाक शकता। भुरग्यांक लायफ इतलें फास्ट चल्लें आसा। आमी पेरेंट्स हांगा आसा जाल्यार पेरेंट्सांक सुद्दां खबर आसना की मार्केटान कितें चल्लां, जगान कितें चल्लां तें। बाल चित्रपट महोत्सवाचें खाशेलेपण म्हळ्यार ह्या महोत्सवांत खूब उर्जा उत्साह पळोवंक मेळटा। भुरग्यांचे निरागस दोळे हे अणभव शिकपा सारके आसतात। भुरग्यांक केंद्रस्थानाचेर दवरून हो महोत्सव आयोजीत केला, ही तोखणाय करपा सारकी गजाल आशिल्ल्याचें चित्रपट निर्माते नागराज मंजुळे हांणी सांगलें। चित्रपट मुलांचा विचार करून बनले पाहिजेत, बनवले पाहिजेत, आणि त्यांच्या भावविश्वाशी नातं सांगणारे किंवा त्यांना ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करणारे चित्रपट बनले पाहिजेत। आणि खूप कमी वयात या माध्यमाची ओळख झाली तर उद्याचे आपले फिल्म मेकर्स घडू शकतात, हे काय मी नव्यानं सांगायची गोष्ट नाही आहे, सगळं आपल्याला माहिती आहे। आणि मला आनंद वाटतोय की या फेस्टिवलमध्ये हे अत्यंत प्रमाण मानून आणि मध्यवर्ती ही संकल्पना ठेवून हा फेस्टिवल केला जातोय। हा तिसराच फेस्टिवल आहे आणि इतक्या उत्साहात साजरा होतोय हेही बघून मला फार आनंद वाटतोय। मगाशी सांगितलं तसं मला ह्याचंही कौतुक वाटलं आणि आनंद वाटला की नाळनं या फिल्म फेस्टिवलची सुरुवात आणि सुरुवातीच्या फिल्म फेस्टिवलची सुरुवातही त्या चित्रपटानं झाली।
राजभाषा संचालनालय, बांदोड्याच्यो अंत्रूज घोडयो आणि गोंय विद्याप्रसारक मंडळ हांच्या जोडपालवान 17 आणि 18 जानेवारी अशे 2 दीस फार्मागुडीच्या GVMS महाविद्यालयाच्या पटांगणाचेर 27वो गोंय युवा महोत्सव आयोजीत केला अशी माहिती महोत्सवाचे स्वागताध्यक्ष नरेंद्र सावेकर हांणी दिली. फोंड्या आयोजीत पत्रकार परिशदेंत कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमाला देवकर, अंत्रूज घोडयोच्यो सुविधा नाईक, महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम वेर्लेकार आणि मुखेल संयोजक तानाजी गावडे हाजीर आशिल्ले. नरेंद्र सावेकर हांणी ह्या पुराय महोत्सवाची कार्यावळ सांगली. फोंड्यां जावपी 27व्या गोवा युवा महोत्सवाच्या निमतान गोंयभरांतले सगळे तरणाटे जे आसात ते फोंड्या येवपाचे आसात. जशें सांगलें की हेजे पयलीं फोंड्या म्हाला भितर खांडेपारा एक अशा पद्दतीची युवा महोत्सव जालो, त्याच बरोबर मागीर बांदोड्या जालो. पूण प्रत्यक्ष फोंड्या शारान किंवा फोंडेच्या ह्या सगळ्या वाठारा भितर जे मेन जागो आसा अशा फोंड्या गांवांत हो युवा महोत्सव जाता. ह्या 27व्या गोवा युवा महोत्सवाच्या निमतान गोंयभरांतल्यान तरणाटे ही आपली कला आसत, त्याच बरोबर आपले गोंयचे जे दायज आसत तेजे संबंधांतले आपले मत आसा ते उक्तोवपा खातीर आसत. हे सगळे जाण गोंयान हे फोंड्या शारान येवपाचे आसात. एक उमेदीची गजाल म्हणजे ह्या निमतान ज्यो वेगवेगळ्यो सर्ती जातल्यो तातूंत प्रत्येकाक आपले भितर आशिल्लो टॅलंट आसतलो. ह्या गोंयच्या संबंधांतले ज्यो गजाली गोंयच्या संस्कृताये कडेन जोडिल्ल्यो गजाली आसात त्यो आसतल्यो. ते सगळ्यो तरणाट्यांक दाखोवपाची ही संद मेळटली. चिंबलाच्या नियोजित युनिटी मॉल विशयाचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतिल्ली भुमिका योग्य आसा आनी भारतीय जनता पक्ष ताका पुरायपणान तेंको दिता अशें पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी सांगलें. परवरी विधानसभा संकुलात खबराकारां लागीं उलयतना तांणी ही प्रतिक्रिया दिली. पार्टीचो स्टँड असोच आसा की सीएमान तांकां सगळ्यांक डिस्कशनाक आपोवपाचें आशिल्लें आनी तांणी सांगलां आपयलां तांकां बसून तांचे कडेन उलोवनी चर्चा करूनी ताजे प्रॉन्स कॉन्स आसा ते उलयतले ते सगळे. ह्या खातीर तर तांकां आपयल्यात न्ही तांच्यो मागणी आनी सीएम ताच्या संदर्भात कितें सरकाराची भुमिका आनी कितें आसा तें सगळें सांगतले. महाराष्ट्रातल्या मुंबय महानगरपालिके सयत 29 महानगरपालिकांच्या वेंचणुकांचें मतदान फाल्यां जातलें. हे खातीर पुराय प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज जाल्या. राज्यभरात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रा वरवीं मतदान जातलें. मुंबय महानगरपालिकेच्या 227 सुवातां खातीर ही वेंचणूक जाता. ते खातीर 10,231 मतदान केंद्रां तैनात केल्यात. मतमेजणी 16 जानेवारी दिसा जातली. मुंबय वांगडाच ठाणे, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक ह्या पालिकां खातीर लेगीत फाल्यां मतदान जातलें. दक्षिण गोंयांत गोवा ओपन वॉटर स्विमींग क्लबाच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या डिलिव्हरी कोस्टल ओडिसी 2026 ह्या दर्यांत पेंवपाच्या सर्तींत बंगळूरची दीपिका राणा हिणें पयली सुवात मेळयल्या. सर्तीच्या ह्या दुसऱ्या आवृत्तींत तिणें वेलोर आनी गेलोर दर्यादेगे मजगतीचें 20 किलोमिटरचें अंतर 9 वरां 12 मिनटांत पुराय केलें. ह्या सर्तींत गोवा, बंगळुरू, दिल्ली, मुंबय आनी हैदराबाद हांच्या 20 जलतरणपटूंनी वांटो घेतिल्लो. दीपिकान कोस्टल ओडिसी चॅलेंजर हो मानाचो किताब मेळयलो. ही सर्त गोंय पर्यटन, दृष्टी मरीन, साहसी पेंवपाक शिकोवपी प्रशिक्षण टोनी फर्नांडीस आनी युनिपेड हांच्या सहकार्यान संपन्न जाली. भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मजगतीं मर्यादीत षटकांच्या 3 सामन्यांच्या खेळामाळेंतलो दुसरो सामनो आयज राजकोटांत सुरू जालो. न्यूझीलंडान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी घेतल्या. भारतीय पंगडान पयलीं खेळटना 50 षटकांत 7 गडे वगडावन 284 धांवड्यो केल्यो. निमाणी खबर हातान आयली तेन्ना न्यूझीलंडान 6 षटकांत 1 गडो वगडावन 24 धांवड्यो काडिल्ल्यो. ह्या माळेंतलो पयलो सामनो जिखून भारत 1-0 अशा आघाडेचेर आसा. आयचो खेळ भारता खातीर म्हत्वाचो आसा. पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 33.9 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या पोंगल अनुष्ठान कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतलो वांटो. सैमाचें जतन करपाचें केलें आवाहन. देशा प्रमाण गोंयाक लेगीत 2026 मेरेन ड्रग्स मुक्त करपाची दवरल्या मोख मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली माहिती.
युटिलिटी सर्व्हिसी खातीर रस्तो खणपाच्या प्रकरणात हाडटले नियंत्रण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांची विधानसभेत जाप. मडगांवच्या रवींद्र भवनात 3ऱ्या बुलबुल बाल चित्रपट महोत्सवाचे भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण दबाजांत भुरग्यांनी सादर केली रंगरंगयाळी कार्यावळ. आणि खेळांत क्रिकेट भारत न्यूझीलंड मजगती मर्यादीत षटकांच्या 3 खेळामाळ्यांतलो दुसरो सामनो राजकोटात सुरू. भारतीय पंगडान न्यूझीलंडा मुखार 285 धांवड्याची दवरल्या मोख. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.